मोगाच्या भाव भयणो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमच्या जिवितान आडकोळी आमकां जेजू सोशी वचूंक आड करूंक दिवचे न्हय. आमी पळयता पयले वाचपान आमोस प्रवादी इस्रायल पोचेक तो देवाची बरी खबर परगोडटा. म्हटल्यार तांकां सांगता तांचें जिवीत तांणी बदलूंक जाय. जें वायट ते कोत्तात आपले पोचेक ते सोडून दिवंक देवाचे उतरा प्रमाणें तांचें जिवीत जावन दी. आनी ह्या वेळार ताका आडकोळी घालतात, ताका ताच्यो मस्कऱ्यो कोत्तात, ताका सांगता तूं आनी हांगासर तुजें प्रवचन कर नाका, तूं परत वच, तूं जुदेया आनी थिंगासर वचोन तुजें प्रवचन कर, कित्याक तूं आमच्या लोकांक घुस्पायता. पूण आमोस प्रवादी ही आडकोळ जी त्याच्या जिवितान येता, जेजूची देवाची बरी खबर परगोटूंक तो फाटीं सरना. तो तांकां सांगूंक वेता, म्हाका तो देवानूच विचून काडला. हांव एक मेंढरो राखणार आनी देवान तर म्हाका आपयला, तर हांव देवाची ही खरी खबर आनी बरी खबर तुमकां परगोटीत रावतलो, कित्याक देवान म्हाका विचून काडला. तो ही आडकोळी ताच्या जिवितान येता, ताचे मस्कऱ्यो करून ताका नाच करूंक सोदता. तो फाटीं सरना, तो फुडें वेता. तशेंच आमी पळयता शुभ वर्तमानान हो आरकार ताका जेजूशी येवंक ताची कुडूच ताका एक आडकोळ कशी जाता. कित्याक जेजूशी येवंक जाय जाल्यार ताणें चलोन येवचें पडटलें आसलें. पूण हांगासर ताचे इश्ट ताचे सांगाती जाता, ताका ताचे खाटीरूच घेवनूच जेजूशी येतात ते, आनी ताका पेकोवणी मेळटा. न्ही फकत कुडीची पूण आत्म्याची पेकोवणी. ताका आत्म्याची पेकोवणी म्हळ्यार जेजू ताची पातकां बक्षिता, आनी कुडीची पेकोवणी म्हळ्यार ताचे आर ताका बरें जाता. तर ह्या वेळार आमकां थोड्याक उगडास कोत्ता की आमी जावं आमच्या जिवितान कसल्यो आडकोळ्यो त्यो सगळे आमकां फाटीं धरूंक न्हय, पूण आमकां ओदीक जेजूक वेंग मारूंक आमकां शक्ती आनी घोटाय मेळो म्हूण आमी सांत मागुया.